रेंट बायकाक येरादारी खात्यान परवाने बंद केल्ल्यान बेकार भुरगे खासगी गाडयो भाड्यांक लायतात देखून सरकाराक महसुलांत लुकसाण सोंसचें पडटा असो प्रश्न बाळगलेचो आमदार वेंजी विगसान 0 तासा वेळार उपराशिल्लो। पर्यटक मस्ती करताले देखून येरादारी खात्यान रेंट बायक परवाने दिवप बंद केल्ले, पूण त्या जाग्यार खासगी दुचाक्यो भाड्याक लावप तशेंच बेकार भुरग्यांक रोजगाराची संद निर्माण करपा खातीर रेंट बायक पुनर्जीवीत करपाचो सरकाराचो विचार आसा। हाचेर विचार विनिमय करून निर्णय घेतले अशें येरादारी मंत्री माविन गोदिनोन सांगले। As there is no rent-a-bike licenses issued and a lot of young youth who would want to buy and can afford 1 or 2 bikes cannot buy and rent, due to which several such private bikes are rented and given for rent, and the revenue to the transport department is lost. The government should start issuing new rent-a-bike licenses for minimum 2 or 3 bikes for new single owners or license per family, which will encourage entrepreneurs as well as generate revenue plus stop illegal renting of private bikes. Sri Alex Reznare, Florence. Though this is a zero-hour mention, खूप महत्वाचे आसा. Goan is a unique place where there are rent-a-bikes available to tourists. Very consciously, आमचो सरकार येतोच आमी हे स्टॉप केल्ले. कित्याक स्टॉप केल्ले? हुंय संख्या इतली वाडलेली आनी हुंय कांयच्या काय हुंय पार्किंग करप, लोकांक ब्लॉक करप आनी एक्सिडेंटूय जाताले. टुरिस्ट येतात ते बायकार बसून तांकां रुल्स खबर ना, ट्रॅफिक सिग्नल हुंयचो रस्तो तो वन वे वयताले, खूब एक्सिडेंटूय जाताले म्हणून आमी स्टॉप केल्ले. पूण आमी पळयलां ते उपरांत कितें जालां स्पीकर सर, इल्लिगली बायक रेंट आउट करता आनी सेम थिंग इज गोईंग ऑन, स्टील दे आर डुईंग इट इल्लिगली. So department is reconsidering that at least for a short period आहा ते legalize कशें करपाचे so that illegally आमी मागीर सारके strict जावपा आनी rent a bike आमचे unemployed youth एक संधी दिवपाक. We are considering it. It is under active consideration of the government. But I cannot give a specific assurance now. But it is at the back of my mind because it is the demand of the youth. Further, हेजेरूच हांव सांगपाक सोदतां, आमी गोंयची पात्रांव स्कीम म्हूण केली. इवन दो इट वॉज अ प्रायवेट ऑपरेटर, बरी वेवस्थीतपणे चलता आनी फुडल्या म्हयन्यान आनी 100 जाणां दिवपाचे आसा. तितून आमी इंटग्रेट रेंट बायकूय करता, मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर, रिक्षाय करता आनी ऑल वील बी इलेक्ट्रिकल बायक्स. सो दीस इज अ न्यू थिंग वॉट वी आर इंट्रोड्युसींग. तुजे कोण घेवपाचे आसा तांकां इलेक्ट्रिकल बायक घेवपा लाय, सो दॅट देर विल बी लेस पोल्युशन एज वेल.